तुम्ही जाणा आमच्या गावात सुमार 50 डेंगू केसीस झाल्या। हेचे कारण म्हणल्यार इतलेंच की आमच्या गांव डेव्हलपमेंटाच्या नांवान गेल्ल्या सरकारान नाका ते आमच्या गांवांत हाडून घातला इल्लिगली। तितून आसा 50 स्क्रॅप यार्ड, 60 क्रॅशर, सुमार 50 फोणी क्वायरीज, बासाल्ट क्वायरीज, 200 फॅक्टरी आसा, 2 रेल्वे आसा, एक कोंकण रेल्वे आणि एक साउथ सेंट्रल रेल्वे। त्या भायर आनी कितले सिमेंट गुदांव आनी जायते नाका जाल्ले इल्लिगल आमच्या गांवांत हाडून भरला। तांकां पंचायताचें परमिशन ना, हेल्थाचें परमिशन ना, गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें परमिशन ना, कोणाचेंच ना। पूण ते येयले कशे? तेंचे एक कोता म्हणून आज पर्यंत कसलें ग्रावंड वर्क कांयच जायना। म्हणटच आमी मागता सरकारा लागीं, जे गेल्ल्या सरकारान आतां सगळे सांगता गेल्ल्या सरकारान काडले म्हणून, हाडून जायना म्हणून। पूण आमी म्हणटा ग्रावंड वर्क कितें तरी जावपा जाय, जाता तितले बेगीन हे स्क्रॅपवाले आनी जे पळय इल्लिगल फॅक्टरी आहा त्यो काडपा जाय। आतां डेंगू जालो म्हूण इतलेंच न्हू, आतां एक पेशंटाक एक घरान 2 जाणांक 3 जाणांक डेंगू जालो आनी एक पेशंटाक चडशे आमचे लोक गुडेर कामात आहा, कामात नर्सींग होम आहा थिंगा आहा आनी थिंगा सुमार 40,000 पडटा एक पेशंटाक ट्रिटमेंट करपाक। आनी इतले आमी शेड्यूल टायप लोक जाल्ले कारणान इतले पयशे आमचे लागीं जायना, एक घरान 2 जाणां पर्यंत जाला आनी इतले पयशे आतां गोवोरमेंटान आमकां कॉम्पेन्सेट करचे, कित्याक हे गोवोरमेंटाचें जें डेव्हलपमेंट कितें म्हणटा ताका लागून हें जालां, ना जाल्यार आमचो गांव सुखी उरपाचो। आनी ज्यो फॅक्टरी जावं स्क्रॅप यार्ड जी कोणा आसा तितून आमकां कांयच फायदो ना। एका घरान 2 जाणांक 3 जाणांक डेंगू केसीस जाल्या आनी ते स्प्रेड जायत गेला। आतां हेल्थाक जाल्यार हेल्थ IDC नोटीस काडा, IDC काडून हेल्था नोटीस काडा, पूण ग्रावंड वर्क कांयच ना। एक कितें स्क्रॅप यार्ड काडटले वो एक फॅक्टरी बंद करतले आसलें कांयच जायना। म्हणटच आमी मागताय सरकारा लागीं ही जाता तितले बेगीन काडची। आमी गेल्ल्या वर्सा मलेरिया जावन एकलो स्क्रॅप यार्डांतलो वर्कर मेलोलो, तेन्ना आमी वेनन्सियो फुर्तादो जो कलेक्टर आसलो तेचे लागीं MLA आनी सरपंच गांवचो लोक मिटींग घेतलोली आनी तेणें सांगलोलें स्क्रॅप यार्डां काडटा म्हणून, पूण आजून पर्यंत एकूय स्क्रॅप यार्ड काडलोलें दिसती पडना। आतां सगल्यो ऑथॉरिटी उठल्या, फक्त नोटीस काडा आमकां ग्रावंडार स्क्रॅप यार्डां काडूं जाय। जरी तर ते काडना जाल्यार आमी फुडले स्टेप घेतले।